दिस इज द कंडिशन हांगा ती बाबडी न्हिदता. हे पळय हे घर तेजे दोळ्यान दुका हांवें अशें केन्नाच संवसार असो देव कित्याक करता खबर ना की जाणट्यांकूच इतले त्रास करता पळय ते. खूप जातली तिका ती 2च दीस उरता दिसता ती न्हू. आनी आई तुका भुरगीं कोण ना चेडो चेडो तू खंय वयता रे ही पापाची परी सायड लायट मारीत. अरे वयता तुजी रायटाची सायड लायट चालू हा. हाय गायज, वेलकम बॅक टू माय ब्लॉग. कशे आसात तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसात. सो गायज आयज आमी वयता शिवोले कोणा कडेन खबर आहा त्या दिसा न्यूजार येयल्ली पळय एकटी जाणटी रावता, तिचें घर मोडला, कोण ना तिका सपोर्टाक. सो आमी आयज वयता तिचे कडेन धाकटुली मदत घेवन पळोवया तरी आतां कशें कितें आहा तें आनी तुमकांय बी दाखयता तिची परिस्थिती कशी आसा ती. सो गायज इपळय आतां आमी शिवोले पावलेली आसा. काय बरी सायकल चलयता पळय ती. तुकाय दिवंक जाय एक सायकल हवी. ये न्ही देव हे पळय हे घर तिचे जाणटेचे. आतां आमी भितर सरता आनी उलयता तिचे कडेन, भेट घेता मातशी तिजी. ओ आई असं घे भितर. अरे बरी नाही गे तुझी ती न्यूजार आमी हे पळयल्ली गे. न्यूजाचेर आमी तुजी ती व्हिडिओ पळयली तुझे घर मोडला बिडला म्हणून हांव तुजे कडेन स्पेशली येयलो. बसो हांगा तुज्या वांगडा. सो तुजे कडेन येयलो गे हांव आई. तुका रेनकोट काड म्हणून काडटा. कशी मोडले आई. आता हांव दार उगडून भितर वयता. अरे रे चुरचुरे बाबड्याचे पळय सगळे गळे पळय कांयच ना वयर हांगासर. आसू गे आई आसू बसता. बस तू बस गे. हय बस. कंडिशन पळय दिस इज द कंडिशन हांगा ती बाबडी न्हिदता. हे पळय हे घर तेजे हे पळय घर तेजे सगळे मोडला पण. आनी हे आमचे हांगालो सरपंच आमदार आमचे चड बरे हितून इतले बरे तेंच्यांनी हेल्प केलेले आसा जाणा. देवाचे उपकार इतले बरे हांगा आमदार सरपंच वॉर्ड मेंबर इतले बरे आसा पळय ते. हांगासर पळय तेंचे शेगडी बिगडी पळय गॅस सिलिंडर पळय सगळे हांगासर आसा. हे पळय तुमकां हांव कितें म्हणून सांगू. दोळ्यान दुका हांवें अशें केन्नाच संवसार असो देव कित्याक करता खबर ना की जाणट्यांकूच इतले त्रास करता पळय ते. हे पळय तिचे कंडिशन पळयात तिचे. आई आई लायट आसा गे हांगासर आनी हांगा लायट आहा ना न्हू. अरे हा पेटयता रा तू बस शाखात. सगळ्या हांगासर उदीक भरला न्हू आई. सगळ्याक हांगा उदीक वता. ओम गे सगळ्याक उदीक गावता पळय. पण हांगाले जे लोक आहा सरपंच आमदार आमचो वॉर्ड मेंबर दे हॅव डन रियली गूड जॉब. पळय लोक वयर काम करतात पळय वयर चडोन मनाय पळयात. हे तिचे कंडिशन घराचे. आई तुझे नाव कितें गे? प्रेमा ज्ञानेश्वर वेर्णेकर. प्रेमा ज्ञानेश्वर वेर्णेकर. आणि तुका कितली वर्सां आई? 60-70. 70 बाबा माझ्या. आणि आई तुका भुरगीं कोण ना चेडो चेडो
पुता तू कोण ना तुका घोव आसलो लग्न जाल्ली तू आ घोव आसलो तुका पयली अवयले हो घोव तुजो ज्ञानेश्वर वेर्णेकर हो कसो एक्सपायर जालो कोण ना रे बाबा कामाक केन्ना पयलीं तो हांगा आसतालो खंयचो बेतोरे हा 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 मागीर तो घरा रावलो म्हणजे खूब बरोच ना जाली हा आनी तुका भुरगीं ना भुरगे ना रे हा म्हणजे पळय हे पळय हे हांगासर तिची शेगडी हांगासर बाबडे पळय हे अशें सगळें सिच्युएशन जाल्लेलें आसा काकी तुमचें नांव कितें हय गोवाचे तू हे काम करता हांगा तुमी हे हेचे कंडिशन कशें आसले थोडे दीस पयलीं तुम्हाला माहित नाही तू आताच तुम्ही इकडे येयला कामासाठी हा पण अचानक तुम्हाला माहिती गावली की घर पडलेलं आहे शी 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 हे बघा हे पण त्याच्या हांगा सर्व फॅन माझ्या मासं तुझे माझे काळ पळोवंक जायना तू चार्जिंगाचो भल घातले जाय लायटूय चालू जात आमचे हांगाले सरपंच आमचे आमदार बीन बेस्ट न्हू जाता तितलो तुका हेल्प केल्लो आसा न्हू गे आई आमदारान केलो सरपंचान केलो आमचे स्वामी समाजाच्या तेंच्यांनी म्हाका हेल्प केलो व्हेरी गुड सिस्टरीन थोडे बोळ हेल्प केलो व्हेरी गुड ती म्हणटा सर सडियातल्या सरपंचानूय तुका हेल्प केला न्हू व्हेरी गुड जशें ह्या प्रमाणान लोक येवन तिका खंय खूब प्रमाणान हेल्प केल्लो आसा खंय आनी देवा कडेन अशें मागता तुमच्या सगळ्यां कडेन की तुमी फुडें सरा आनी अशें तिका हेल्प करा म्हणून पळय हे सगळे तिचे घराचे कंडिशन खूप जाणांनी ग्रॉसरीज हाडलेली आसा खंय ग्रॉसरीज बीन खूब येयल्या तुका न्ही गे सामान आई हे तेजे भायर तेंचे घर आहे पळय हे कंडिशनान हे पळय आमचे हांगाले वॉर्ड मेंबर सरपंच हांगाले बेस्ट मनीस हा खरेंच खूब तांकां हेल्प केलेली आसा हे पळय हे कंडिशनान आहा तेंचे बाबडे चुरचुरे अशी एकटीच बाबडी जाणटी रावता असल्यांक खरेंच लोकांनी फुडें सरान हेल्प करूंक जाय हांगाल्या आमदारांनी बीन खूब केला खंय तुमी फुडें सरा भावानो आनी भयणानो आनी पळय हांगासर हेल्प करा हे पळय जमनीर जमनीर न्हिदता न्हू गे आई तू आता तिका सिस्टरीन सांगला खंयच्या सिस्टरीन हा व्हेरी गुड व्हेरी गुड खाट करूंक लायल्या तुका तेन्ना 2 दीस रावन दुसऱ्याची निलेश वेर्णेकर येवन तुका हांगा खूब हेल्प केला न्हू पळय व्हेरी गुड निलेश वेर्णेकर तुमकां हांव खरेंच खऱ्या मनांतल्यान तुमकां न्हू खऱ्या मनांतल्यान तुमकां थँक्यू म्हणूंक सोदता की तुमी फुडें सरून हांगा इतलें बरें तांकां हेल्प केल्या म्हणून आनी तुमकां कितें हे तेंचे सद्या तांबड आनी हे मिरच्यो आहा तिचे कडेन आतां हांव एक काम करता हांगा ग्रोसरीज न्हू मिनी मार्टा स्विगीचेर वयल्यान ऑर्डर करता आनी हाडून दिता तिका न्हू तेंच केल्लें बरें आपुणूच रांदताय तू हय गे पूण आतां हा सामान हा रांदपाचें सगळें आसा कांदे बटाट आसा कांदे हा मातशी बटाट बी हांव खायना बाबा ओके आनी कितें तामाट बिमाट आसा टोमाटांनी पळय हांव मेळटा दिल्ली का ती पावती तुका म्हाका फक्त मिरसांची भाजी जाय वालीची भाजी जाय पडटा ती हांव भाजी खाता बाबा ओके ओके आनी तांदळाचे गोड बीन तुका येयल्या हा ओके ओके पोती आनी पोती नाका रे म्हाज्या पुता बरें हांव आतां म्हाजे कडल्यानूय तुका कितें बारीक सारीक मदत करता कळ्ळें न्हू ओके आतां राव मातशें राव पयलीं हांव कितें सामान जाय जाल्यार हाडया पयलीं बरें तुमी हाडला तें आई सांग कितें जाय तें तुका
आवय कशी माझी तू हांव हाडटा सांग म्हाका चड म्हाका सोसायटीचे तांदूळ 1-2 किलो हाड म्हाका साखर बी नेल्यो सांगिल्ले ओके आनी कित्याक साखर म्हाका जाय बरें हांव खूब केली साखर ओके ओके बरें बाय हांव मातशी बस गे आई बस कितें काम आसलें तुका काय म्हाका काम ना हांव फाल्यां मातशी डॉक्टरा कडेन वयतली हेल्थान केन्ना अशी येताले आमी हय खंयसर ते लागीं हांगा इकडचे कडेन खबर कळटा जाणा कळटा आई बस बस आगे बस आई ना गे आई बस तू यो बस गे आई बस जलपाक जायनासलें म्हाका म्हणजे तेंची गुळयो घेता 2 भाशेची 2 एकूच तेंची एक आनी दुसरी 2 भाशेची 2 आनी सकाळचे मोकोंग बिकोंग येता तू दूध बीत पियाता हा दूध पियाताय तू ना दूध बी नाका रे म्हाज्या पुता कित्याक गे म्हाका जात ना सणसाक जाता गोळी दिसता दूध दिसता म्हाका वडीत तुजे तू दिता न्ही वालीची भाजी वालीची भाजी आनी टमाटा कांदे हा आनी बसत खस करून ना आसू काय ना हांव घेवन येता रोकडो 2 मिनटान वचून येता आतांच घेवन येता बरें देव बरें हांव राव हांगा काय यो तू यो मगो बरें हांव कसो धरून हाडू पावली आमी भाजयेच्या शॉपार कसली भाजी सांगली तुमी वालीची भाजी वालीची भाजी सांगली सो गायज आमी आतां येयल्या वालीची भाजी व्हरपाक कित्याक की त्या आईक वालीची भाजी खूब आवडटा खंय आनी तिका खंयची भाजी म्हणजे खावपाक जायना खंय बाबडेक दात बी ना न्हू म्हणून ती पळय वालीची भाजी हय खूब जातली तिका ती 2च दीस उरता दिसता ती न्हू हय पावी आता भाजी घेता वालीची आणि घोसाळ्या घे तिका हवी मो असता न्हू ते काने घालता पळय काने आनी कितें जाय लसूण घाल संत्रा घेता आमी ताका संत्रा आनी कितें घेवया तिका तिका बाबडेक न्हू दात ना म्हणजे आतां कसली म्हणून भाजी घेतले कांयच कळना घोसाळें जावचें ना तिका बरं ये गे भितर आहा कांदे टमाट वालीची भाजी लसूण आनी तुका संत्रा ओके तुका सांगला खूप आयटम मारना काय आसूं गे खा गे आई काय ना रे बाबा चोक आनी उडय नाका रे म्हाका पुता तुज्या सोडूं नाका पांया पडटा खायना म्हाका ताळो म्हणजे बसलेल्या भाशेन जाता म्हाका थंडी जाता म्हाजो जीव बरो बरें मागीर खा तुमकां आवडले नाका नाका तुका हाडला ते आसूं तें दवरता आं दवरून घे म्हाका 2 नाल्ल जाय आसले मुगो बाय आडया हाडया तुमकां देव बरें करूं म्हणून मागता म्हाका नाल्ल ना रे भाजयेक घातले हाडटा गे देव बरें खंयसर सून येयल्या ते म्हापशेसून चेलांसून येयल्यात रे बाबा आसूं गे काय बरें जावं तुजो आशिर्वादच आमकां गावल्या पुरो तुका देवान चडान चड बरें करूं देवान तुमकां सुशेग दिवं म्हाका दिवन तुमकां खुबशे देवान दिवं इच्छा हांव तुमकां स्वामी समर्था कडेन मागता स्वामी तांकां खुबशे दी बाबा म्हाका दिवन तांकां लुकसाण हाडूं नाका तांकां म्हाका दिवन हेल्प करता खूब बाबा हेल्प करता म्हाका
त्यांना देव बरें करून म्हणून मागता हांव स्वामी. पैसे हां हां हाय हाय हां देव बरें करून द्या आनी तुका आयुश्यान व्हड करून एकशें हांव तुमचे कडेन मागता. आई तू बरे भशेन बरी जा. हां तो म्हाका निलेश जैनेकरान सांगला बरे भाशेन जा. आतां आपूण सांगा तुका पोटल्या दिलो ना देव बरें करून असू घे, हात जोडू नका घे आई. आमची बंदी होती आणि तो आमचो राष्ट्रवादी खबर हांव हांगासर शिवोलेत शिकला. शिकला एसएफएक शिवोले हितून कॉलेजीन हितून शिकला. ही आमची बंदी होती. तुका 4 पैसे प्राप्ती करून दितली. तुमचो आशीर्वाद आमचो 4 वर्ष तुम्ही कितें दिला पळय ते वंदे तेशी हांव 4 पयशे त्यांचे कल्याण जावं म्हणून इतकें हांव मागता देवा कडेन तुमकां जाणा न्हय. आनी म्हाजो आशिर्वाद खूब लोकांक सोबलो मेळ्ळा. तुजो आशीर्वाद आमच्या वांगडा सोदीत आसा. तू बरी गाव. हांव पळय हांव मगे हांगासर हर एक म्हयन्या येतलो हांगासर तुका मेळपाक. हर म्हयन्या तुका मेळोंक येतलो. आयज येयला हांव आतां डायरेक्ट तुका हांव चवथ जावन येता मेळपाक. आगे आसूं गे चवथ जाली न्हू हांव परत येता. आनी चवथीक सून येता आसतना तुका हांगासर येता आसतना कितें कितें जाय तें तूं म्हाका सारकें सांग. ना पळय तुका कितें जाय न्हू पयलींच सांगून दवर म्हाका मगे. हांव नेक्स्ट टायम येता. व्हडली पोती नाका तुका. सोसायटीचेच तांदूळ जाय. सोसायटीचे आगे पुरो रे ही पोती म्हाका हांव एकटीच येता. पण हय सारकें. पूण बट्टी तांदळाचो इबाद पयशांचो इबाद करात ना. पयशे दिला हांगासर लोक कामा कडेन काम तुजें बरें. कितें आहा जाणां तुमकां सांगता की हांगासर गाडी लोक कामाक आसा आनी व्हडल्यान उलयलो हांव आनी पयशे दिले जाल्यार ती बाबडी जाणटी तिका आनी मारूंक बिरूंक आसा वयर. सो अशें ह्या खातीर पयशे काड आनी मातशें लिपोवन दवर. एक पारेत आहा ती फूल सबन गेल्लेले न्यूजार पळयल्लेले आमी. न्यूजार पळयल्लेले जोक काडटाना तेन्ना ते न्यूज केले. तुमकां पळोवपाक आवाज दिला. खूब मरणांच्या येणी पासून म्हाका च्या पासून दिली इतली हांव जाम जाल्ली. आतां तुमकां नांव कितें शाण्या? केशव केशव कोल्हापूर. पळय हेणी खंय तिका ही खंय बाबडी मरना नासली असल्यानी खंय ह्या मनशान तिका च्या दिल्या खंय अन्न दिला खंय खावपाक. असल्या मनशाक न्हू हांव खूब धन्यवाद म्हणटा देवाचे. तुका देवाचो न्हू जाय तितले तुका देवान न्हू खूब दिवचे अशें देवा कडेन मागता. असोच मनशांक जाणटेंक बाबा हेल्प कर. आमी म्हापशेसून येयल्लेली आसा पळय आतां तूं खंय तरी देव सारको पावलो तिका. देवाचे उपकार. चल गे आई आतां हात जोडू नाका. चल आतां आमी मगे ना आतां आमी सारके चवथ जावन तुका परत मेळपाक येतली. येता आसतना ओके कितें तशें चिंतू नाका तुका कोण ना म्हणून कळ्ळें मगे. आमी सगळीं आसा तुका. आतां सुशागाद तूं बरो रेस्ट कर. न्हीद तूं आतां बरी. चल हां चल आतां हांव सारको चवथ जावन येता. ओके मगे बरें तिजे आगे हात जोड नाका गे. हात कित्याक जोडटा अशें? हात जोडू नाका. बरी राव. चवथ जालें की हांव परत येतलो तुका मेळपाक. हां आनी असोच पाव बाबा तेका देवा सारको. बरें चल येता. सो गायज पयलें आसतलें लायट ना पण आमी व्हिडिओ काडपाची बंद कशीच जावपाक ना. सारकें न्हू. आमी पळय कितें केलां जुगाड तो एका हातीन मोबायल धरला आनी एका हातीन हांवें व्हिडिओ चालू केल्या. सो येस गायज तुमच्या सपोर्टा खातीर आयज फायनली आमी शिवोले वचून येयले. ते आई कडेन आईचें कंडिशन बरें ना. घरांत मातशें सगळें हेवटेन तेवटेन जाल्लेलें आसा. आनी मेन थींग आमचेच शिवोलचे आमदार सरपंच आनी वॉर्ड मेंबर तेंच्यांनी बेस्ट काम केल्लेलें आसा. ते गरीब आईक इतलो सपोर्ट केल्लो आसा जाणा. आनी तिका खंय घर बांदपाक मदत केल्लेली आसा आनी फायनान्शियली हेल्प केल्लो आसा खंय बारीक सारीक. पूण ते पयशे फायनान्शियली हे केल्या पळय ते तिचे मेडिसिनाक मागीर घराक आतां वयर कितें नळे घालतले वयर आनी कितें घालतले जाल्यार बाबडे तिकाच गेले पयशे न्हू.
चुरचुरे बाबड्याचे, पण आमचे जे आमदार बीन आसा पळय तेंच्यांनी खरेंच बेस्ट काम केलें. आनी वॉर्ड मेंबर बीन कितें आहा पळय तेंच्यांनी आपणाच्या बॉल्सांतले पयशे घालून खंय तिचें घर बांदलां खंय. आनी जेन्ना तेंच्यांनी खंय पंचायतीन तिका स्किमींग ते एका एप्लाय केला खंय, म्हणजे कितें एप्लाय करचें पडटा पळय घर बीन मोडले काय ते CMचे कितें फंड्स आसता ते मागीर ते गव्हर्मेंट हें करता न्हू. सो तेका प्रोसेसाक मातसो टायम लागता म्हणून वॉर्ड मेंबरांनी कितें केलां, आपणाचे पदरांतले पयशे घालून तिका हें केलां. पदरांतले पयशे म्हणजे आपणाचे गामा कश्टाचे पयशे. आनी असल्या आमदारांक सरपंचांक आमी न्हू मनांतल्यान थँक्यू म्हणूंक सोदता न्हू का. आनी येस, वेरी इम्पॉर्टंट चीज कितें आहा जाणा, थोडे दीस पयलीं आमगेर एक फॅमिली येयल्ली, यूट्यूब फॅमिली, डायगो आनी तेजी बायल. आनी आमकां चॉकलेटी हाडलेल्यो, आमकां थोडे फायनान्शियली हेल्प केल्लेली. तेणी म्हाका सांगलेलें की वच आनी लंच कर म्हणून खंय तरी न्हू आ. म्हाका आनी अंकिताक सांगलेलें तुमी वचा आनी दोगांय लंच करा म्हणून. बट हांवें त्या पयशांचो न्हू सारको उपयोग केलो आयज. हांवें ते पयशे व्हरोन ते जाणटेक थोडे बारीक सारीक कितें वेजिटेबल्स हाडून दिले आनी थोडे पयशे तिका हांवें दिले. आनी व्हडल्यान सांगूंक ना, कित्याक थंय गाठी बिठी काम करतात न्हू. ती बाबडी एकुलती एक ती बाबडी, तिजे आनी खंय दवरलेले कडेन फारयले आनी कितें केलें जाल्यार बाबडे कितें म्हणून कोणाक म्हणून सांगतली न्हू. खरेंच चुरचुरे आयज काल कोण कोणाचो ना. पण जे लोक, आनी हांव खरें परत एकदां म्हणूंक सोदता, थंयसरले आमदार, थंयसरले सरपंच, वॉर्ड मेंबर आनी खंय दुसऱ्या वाड्या वयलो सरपंच, खंयसरले सड्यांतलो खंय सरपंच थंय येवन खंय तिका मदत केल्या खंय. आनी तांदळाचो व्हडलो गवण हाडून दिला तेका, व्हडलो साक. आनी इट इज रियली गूड यू नो. कितलें बरें दिसता. आनी थंयसरले खंय कितें म्हणटा ते स्वामी समर्थांतले देवळांतले कितें तरी सांगलें तेणी म्हाका, कम्युनिटीनी हेल्प केला म्हणून सांगलें. आनी इट इज रियली गूड. आनी म्हाका जाता तितलें हांवें हेल्प केलें. हांव तर तो बरो व्हडलो श्रीमंत आसलो आनी कितें आहलें जाल्यार हांव फूल रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलो आसलो. पण आयचे डेटीन देवान जितलें म्हाका दिल्या, जितली म्हाजे कडेन ताकद आसा तितलो हांवें हेल्प करपाक हांव फुडें सरलो न्हू. म्हाका खरेंच तुका सांगू, ज्या हालतान ती आसा खबर आहा, आमी अशें केन्नाच कोणाक पळोवंक ना. जे हेतून ती आसा, जे तिचें कंडिशन आसा पयलेली आसतली, तूं जमनीर न्हिदलेली बाबडी, तिजे कडेन शेनरी पासून सारकी ना. आनी तिका खंय सिस्टरीन थंयसरल्या खंय कहली खंयची तरी सिस्टर आहा हॉस्पिटलांतली, तिणें ताका प्रॉमीस केला खंय खाड हाडून दितली म्हणून. सो ही सिस्टर तर ही म्हाजी व्हिडिओ पळयता न्हू जाल्यार तुमकां खरेंच सल्यूट दिवंक सोदता. अशें तुमी फुडें सरा आनी हेल्प करा एकामेकांक आनी वयर सरा लायफान. तुमकां असल्या जाणट्यांचो आशिर्वाद घे म्हणून मेळटलो लायफान न्हू. आनी येस, आमचे चवथीची तयारी मजेन चल्लेली आसा. मीन वायल म्हाका कॉल येता आयज प्रतिकाचो. आनी TV मी बघितले आपूण म्हणालो युट्यूबार पयला ती म्हाका TV घेतल्या ती मी बघलय खंय. आनी बाबडो इतलो हॅपी आसा. पण चवथी खातीर आमी अटकाल्यान आनी बाबडे खंय वचोंकूय शकना. सो वेरी सून हांव वयतलो तेजे कडेन. TV ताका ल्हान दिवया मागीर बसोनी, ताका कितें करता तें करून TV ल्हान न्हू. TVचेर पिक्चरां पळोवनी आनी कितें जाय तें पळोवनी. आनी येस, हे जाणटेच्या आईचे खरेंच चुरचुरे दिसले म्हाका. म्हाज्या दोळ्यान दुकां आसली तिका पळोवन. पण कितें करूं, कांय करूं शकना. हांव नियत्ता लायफान हांव म्हाज्या हातीन अशें हें ना, कितें म्हणून करूंक. हांव तरी जाता जाल्यार प्लीज तिका हेल्प करात न्हू. कोणी म्हणजे अशें ना, तिका हेल्प ऑलरेडी केल्लेली आसा. आमचे आमदार, थंयसरले सरपंच, वॉर्ड मेंबर सगळ्यांनी हेल्प केल्लेले आसा. पण तुमी तुमचे पर्सनली तुमी कोणी फुडें सरोन तिका हेल्प करूंक सोदता, शिवोलचे भाव म्हाजे कोण तेवटेन, भयण म्हाजी लागीं पळयता जाल्यार तेंगेर वचा, तेंगेर 5 मिनटां टायम स्पेंड करा. आनी तिका वालीची भाजी खूब आवडटा खंय. कोणागेर वालीची भाजी बीन केन्ना करता जाल्यार तिका एक घेवन वचा. तिका खंय हें खावंक जायना चपाती आनी पाव जाल्यार इल्लें तिजे रायस आनी इल्लें तिका भाजी वालीची घेवन, कोणूय तुमगेर कोणागेर भाजी बीन करता जाल्यार तेंगेर बाबा वचा. आनी चवथीचे दीस, चवथी कडेन तुमकां सायडीच्या नेबरांक बीन म्हाजे हे व्हिडिओ पळयता जाल्यार तुमकां सांगता की तिका 2 टायमाचें जेवण चवथीचें दिया, आशिर्वाद मेळटलो तुमकां. आनी येस गायज, दोज हू आर इंटरेस्टेड प्लीज कम अप इन फ्रंट एंड ट्राय युअर लेवल बेस्ट टू हेल्प दीस लेडी. नॉट फायनान्शियली बट एटलीस्ट कितें म्हणटा तें मेडिकल हेका जावं आनीक हेका कितें तेका खावपाक जेवपाक वेजिटेबल्स, तुमी कोणूय लागीं आहा जाल्यार वचा वेजिटेबल्स दियात तिका.
तिका ॲक्च्युली फायनान्शियली पोवचत न्हू गरज आहा असल्या जाणट्यांक न्हू ॲक्च्युली तेजे कडेन पयशे आसोंक जाय पूण कितें आसा खर्च जातात न्हू घरान आतां येदें व्हडलें घर मोडून पडलें मागीर बाबडे ते आमदार बिमदार थंयसरले आहा ते आपणाचे पोटाचे पयशे कापून कितें कितें करून बाबडे करता कितें ना कितें करता आनी आय एम रियली प्रावड. थोड्या जाग्याचेर थोडे सरपंच आनी थोडे लोक अशे आसा की फुडें सरून कामात करिना फक्त इलेक्शना कडेन वोट मागोवंक येता फक्त आनी येस अशें करनाकान आनी जाता तितले लोक फुडें सरा आनी हेल्प करा आनी तुमी तर पयस आहा जाल्यार तुमी डायरेक्ट म्हाकाय कॉन्टेक्ट करा म्हाजे थ्रू आउट तुमी तांकां हेल्प तिका ते जाणटेक हेल्प करूं शकता. सो गायज लायट ना म्हणून हांव तुमकां अशें कांय व्लॉगूय करूंक पावना सारको पळय कसो कसो मोबायल धरून आनी कितें कितें करून हांव व्हिडियो करता आनी येस गायज म्हाज्या चॅनलाक लायक शेअर सबस्क्रायब करा कॉमेंट करा आनी सांगा आयची व्हिडिओ कशी आसली पळय ती आनी मेळटा तुमकां एक नवे व्हिडिओ टील दॅन गूड नायट. आनी एकूच तुमकां सांगूंक सोदता एनीथींग इज बेटर दॅन नथींग. सो those who are not doing anything, try your level best to do something. Bye bye.